हरे कृष्णा कृष्णाले गुरुले आचार्याले हांगेल आशीर्वाद घेऊन आज एक चैतन्य चरितामृतातले एक पाच टाइम सांगचे प्रयत्न करता असा वैष्णव अपराधा वयल्यान केलेली एक अपराधाची एक पाच टाइम सांगता असा। तुम्ही सगलोकान पंचतत्व कोण म्हणून तुमका गोतुरचे भाव असा चैतन्य महाप्रभू, नित्यानंद प्रभू, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित आणि श्रीवास ठाकूर। आजी आम्ही हे श्रीवास ठाकूरावरी एकल्यानं अपराध केलेलो ताजे वैरी आम्ही एक हे सांजचे पाच टाइम ऐकूया। एक पंता कसं जात की म्हणारी हे नवद्वीपाची काणी नवद्वीपांतू त्यांना कर्मकांडी लोक एक राश आशिले त्यांनी सगळे कणे इतले स्प्रेड करत आशिल की डिवोटी साल त्यांनी इतली एनिमी आशिल की केन्ना पडल्या डिवोटी बद्दल वाईट उलोवचे। आता तांतू कसं जाल की म्हणारी हे ताजे खातीर हे डिवोटीज लोक कसं करत आशिले रात्रीचे तांगेल घरांतू बसून भजन करचे कीर्तन करचे करत आशिले। श्रीवास ठाकूराल घरांतू श्रीवास आंगण म्हणता आजी बी आम्ही मायापूर नवद्वीपा गेले आमकां दिसतले ते न तागेल आंगण श्रीवास ठाकूराल घरांतू केन्नाची नित्य रितीरी कीर्तन जाता उरतशिले ओवरनाईट आणि तांणी शेजारचे बी डिस्टर्ब जावचे ना म्हणून तांगेल खिडकी आणि कवड पुरा बंद करून तांणी कीर्तन करतशिले। मात्र हे कर्मकांडी लोक इतले वाईट आशिल की तांगेल बद्दल मस्त ईर्ष्या आशिली आणि कसं म्हणतशिले हयो हे पळयाची हे कसल नमुने लोक खावचे काय तांगेल ठिकाण ना म्हळ्यार खावचे एक नंबराची अगदी गरीब लोक पण कीर्तन करून करून रात्रीच कसं करताच की बाबा बायल मनशाल संग करताच की जुवारी जावन घेऊन खेळताच की मात्र कवड बंद करून कसं करता म्हणून देवा गो तू आमगेले आश्रय घेतील असल्या पुणी बरे आशिल तांणी अश म्हणून लागताच। त्यांना त्याची गावांतू एक ब्राह्मण उरता तागेल नाव गोपाल चप्पल म्हणून तो भी हे श्रीवास ठाकूर एक शुद्ध भक्त म्हणून गोत आसून तागेले विरुद्ध वचचे प्रयत्न करता आणि कसं करत की म्हळ्यारी एक दिवस रात्रीक तागेल घरा आंगणाक म्हळ्यार घरांत सगळे लोक तांगेल कीर्तनेंत बिजी आशिले तेन्ना हो कसं करत की म्हळ्यारी तागेल घरा आंगणा भायरी दुर्गा पूजेक खंयचे सामान जावं कपडे मांस हे लिकर हे पुरा हाडून दवरता आणि थंयच्यान वता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग श्रीवास ठाकूर तागेल घरा भायर येवन पळयल्यारी हे पुरा सामान दवरिल आसा आणि ते पळयत की म्हळ्यारी लोक बी हे पळोवच्या लागल्या म्हणून दिसून येता। तेन्ना तो कसं करता आजूबाजू शेजारची लोकांक पुरा आपयता आणि म्हणता ये याची हांगे याची पळयाची हांव कसल तुमकां लेकील उरचे पावो की हांव कृष्ण भक्त म्हणून हांव व्हड कृष्ण भक्त म्हणून तुमी लेकील उरच्या हांव कोण कृष्ण भक्त बी नाही हांव दुर्गे पूजेची मनुष्य एक नंबर आता मोगोणी मनुष्य पळयाची मेगेल घरा येद्रा पळया तुमी कसल मास आनी दवरिल आसाची। त्यागेंट कितले सांगल्यारी बी लोकांक कशी गोत्तरता की तो एक शुद्ध भक्त म्हणून मात कोण लक्ष दिवचे वतना। तशीच थोड दिवस वता आतां कसं जात की म्हळ्यारी तो कोण गोपाल चप्पल आशिल्लो आसा पळय ताका एक रोग लागता। खंयची रोग कोड म्हळ्यार लेप्रोसी ते लेप्रोसी निमित्तान तागेल आंग लेप्रोसी म्हळ्यार कशी एक हून हे मेल्ट जाता बॉडी मेल्ट जावचे सुरू जाता तागेल बॉडी दिवस गेल तशी मेल्ट जावचे सुरू जाता आणि ताका मस्त त्रास जावचे लागता। तेन्ना तागेल्या आंगांतल्यान पुरा वायट वास येवचे सुरू जाता। तेन्ना कसं करताची आजूबाजूचे लोक पुरा आसा पळय ताका घरांतल्यान काण घालताची आणि थोड दिवसान ताका म्हणटाची तूं गांव सोड वच म्हणटा आणि ताका फोर्सबली नवद्वीप सोड घेवन वचका पडटा। तेन्ना थंयच्यान तो वचून खंय वतलो तो गंगे तटेले वचून रावचे प्रयत्न करता। तशी गंगे तटेले केन्ना रावता पळय तेन्ना थंय चैतन्य महाप्रभू एक दिवस थंयच्यान क्रॉस जाता उरता। चैतन्य प्रभू म्हळ्यार स्वयं कृष्ण आमकां सगळो लोकांक गोत आसा। तो चैतन्य प्रभू लेगीत धांवन येता गोपाल चप्पल आणि म्हणटा हांव तुगेल शरणागत जाता म्हाका क्षम कर म्हाका हे आंगां पुरा नाकाशी बिमारी जाल्ली आसा म्हाका हाजेन हे पीड म्हाका सहन जायना म्हाका तुगेल आश्रय घेवचो आसा अशें पुरा म्हणटा। तेन्ना पहिले चैतन्य महाप्रभूक मस्त राग आयिल्लो उरता कसले म्हळ्यार हाणें हे एक अपराध केलेलो आसा म्हणून। तेन्ना चैतन्य महाप्रभू म्हणटा
म्हाका तुमगेले की क्षमे बद्दल विचारू नाका. तू कसलो अपराध केलेलोस पळय ताचे खातीर हांव तुका श्राप दित की तू 10,00,000 जन्म पासून अशी हे पीडित अवस्थेन उरका आनी केन्ना क्षमेची इच्छा बी करनाका अशें म्हणटा आनी थंयच्यान वता. गोपाल चपलाक कळ्ळें ताणें कसली चूक केलेली म्हणून. मात्र कसले म्हणजे तागेले 7 दिन आशिल्ल्यावर जाता आनी तो थंयच्यान वता म्हूण जालें. कडेन थोडे दिवस नंतर ताका हृदयान परिवर्तन आयिल्लो उरता आनी कडेन वपास थंयच्यान चैतन्य महाप्रभू क्रॉस जाता. तेन्ना क्रॉस जाले तेन्ना आतां ताणें उलोवची टोनच पळय टोटली विंगड जालेली उरता गोपाल चपलान आनी येवन म्हणटा की महाप्रभू हांव खाली क्षम मागचें आयिल्लें न्ही तुमगेले कडेन. हांव प्रायश्चित्त करपाचो प्रयत्न करता आसा. हांव कसली चूक केली म्हूण म्हाका कळना येयलें. आतां मात्र म्हाका एक अवसर दिया तुमी की हांव प्रायश्चित्त करूं म्हणून. म्हाका तुमी क्षम जाल्यार करा. हांव म्हाका कितले त्रास जाता आस पळय ताजे की चड त्रास हांव डिजर्व करता. मात्र म्हाका तुमी एक चान्स दियाची. हांव तुमगे कडेन हृदयान माफी मागता आसा म्हणटा. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू म्हणटा हांव तुका माफ करतलो कोण न्हय. तुमकां जर खरें माफी मागचें आशिल्लें जाल्यार म्हगेल्या शिश्या वटू वचाचें आनी तागेल्या वचून माफी मागा. तागेल्या पवर आसा तुका माफ करचें. म्हगेल्या कांय पवर ना म्हणटा. तो तशी दंडवत करता चैतन्य महाप्रभू गोपाल चपलो आनी श्रीवास ठाकुराल घरा वता. श्रीवास ठाकूर मात्र अगदी शुद्ध भक्त. ताणें केन्ना मनान लागूनू घेतिल्लें नाशिल्लें की गोपाल चपलान तागेले खातीर अशें केल्या म्हणून. कित्याक म्हळ्यार एक शुद्ध भक्त खाली देवान सांगिल्लें मात्र करता उरता. मनान कसलें लागून घेतिल्लें उरना. तेन्ना तो श्रीवास ठाकूरू गोपाल चपला धांवन तागेले येवचे प्रयत्न करता आशिल्लें पळयता आनी म्हणटा कसं जालें की म्हणटा तेन्ना तो गोपाल चपल म्हणटा की म्हाका माफ करा. हांव तुगेले कडेन हे कसलो अपराध केलेलो आसा पळय हे माफ करची साध्य ना. पण हांव तुमी एक शुद्ध भक्त निमित्तान म्हाका माफ करतलो म्हूण म्हाका एक इच्छा आसा. म्हाका प्लीज माफ करा म्हणटा. तेन्ना श्रीवास ठाकूर म्हणटा तुमी एक ब्राह्मण जावन अशें पुरो म्हणजे शोभ दिसना. ताचे खातीर एक तुमी माफी मागता म्हूण ना. तुमकां खाली आशिर्वाद मेळ्ळो कायम अशें म्हूण म्हणटा. केन्ना श्रीवास ठाकूर तशें म्हणटा पळय तेन्ना ते गोपाल चपलाल आंगांत आशिल्ले खंयचे रोग आसने लेप्रोसी ते तुरंतच क्लियर जाता आनी तागेले हृदयान खरेंच परिवर्तन येता. तेन्ना परिवर्तन येना पळय गोपाल चपलान इतले बरे डिवोटी जाता की आनी सगळे डिवोटी पयलीं तो कशी ईर्ष्या करता आशिल्लो पळय आतां तो सगळ्याक रिस्पेक्ट करचें सुरू करता आनी देवाल एक शुद्ध भक्त म्हणून जाता. आतां आमी हे काणी वयल्यान एक मॉरल घेवका. आमी आयकूं हे काणीची मॉरल कसले की म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल एक आमकां याद दवरून घेवका की म्हळ्यार एक वैष्णव म्हूण आमी केन्ना म्हणटाच पळय तो एक प्युअर डिवोटी उरता. तो तागेले स्वता इच्छेन कसलें करना. ताण कसलें करचें उरता पळय देवाल मार्गदर्शना वयल्यान मात करता उरता तो. ताजे खातीर एक चैतन्य चरितामृतांत एक श्लोक सांगिल्लो आसा वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघ्नेह न भूजया म्हणून. ताजे अर्थ कसलो की म्हळ्यार एक शिकील कितले शिकील मनुष्य असल्यारय बी तो एक वैष्णव कसलं कार्य करता पळय तेज बद्दल अर्थ करून घेवचें सुद्दां तागेले क्षमता उरना म्हणून. म्हळ्यार एक वैष्णव कोण आसा पळय तो देवाल मार्गदर्शना शिवाय विंगड खंयचेंय कार्य करना आनी ताका तो कसो करता अशें म्हूण ताका गोत्त उरता आनी तो केन्ना वायट कार्य म्हूण केन्ना करना. तशीची आमकां श्रील प्रभुपादान हे स्टोरी वयल्यान हे पास्ट टायमा वयल्यान आमकां एक मॅसेज कन्वे केलेलो आसा की म्हळ्यार आतां आमी एक स्पिरिच्युअल क्वॉलिटीज डेव्हलप करता आसा तेन्ना आमकां वैष्णव अपराध केन्ना करचे ना. वैष्णव अपराध केले म्हळ्यार इट्स अ नेगेटीव क्वॉलिटी फॉर स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट अशें म्हणून. ताजे खातीर एक आज सपोज कराची की तुम्ही एक घरान गार्डन घरा भायर एक गार्डन ग्रो करता आसाची विंगड नमुन्याचे फ्लावर्साची झाड पुरा घालून घेवन मस्त वर्स दोन मस्त त्रास करून घेवन एक गार्डन केलेलं आसा आनी थंय त्या गार्डनान
तुम्ही एक पिशी धरील हत्ती म्हणजे एक मॅड एलिफंटाक सोडताची तर कसं जातल सांगा. विदिन फ्यू सेकंड्स ते पुरा गार्डन वाईट करून घालता होय की नाही. तशीची आम्ही स्पिरिच्युअली कॅन ग्रो करताची आम्ही लेखता की आम्ही स्पिरिच्युअल क्वालिटी आमचेचेर बिल्डअप करता म्हणून आसता तेन्ना आम्ही मात्र एक वैष्णव अपराध केल्यारी बी आम्ही इतलं वर्ष दोन कितले डेव्हलप केलेली स्पिरिच्युअल क्वालिटीज आसा पळय ते सगळेच नाश जाता. त्याच्या खातीर वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल की आम्ही अशपुरा वैष्णव अपराधात केन्ना करचे ना. अनेक उत्तर कितकी म्हणारी देव आम्ही तांगेल सेवे करता जाल्यारी एकादोळ खंय तर त्रुटी जाल्यारी माफ करचे शकता. मात्र वैष्णव अपराध केल्यारी तो आमी केन्ना माफ करना. ताचे खातीर एक आमी हे पास्ट टायमाची आयकून आमी प्रयत्न करया की आमचेचेर केन्ना बी आमी केन्ना कोणाचेर बी वैष्णव अपराध करचे ना म्हणून. आनी जर आमचेचेर चुकून जाल्यार बी आमी तुरंतच तांगेल्या वचून माफी मागता आनी केन्ना रिपीट करचे नाशिल्ले ते प्रयत्न करता. हरे कृष्णा. सगळे वैष्णवाक मेगेल सादर नमस्कारू. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.